आनी आतां पुराय खबरो. बरो एटमॉस्फियर मेळ्ळो जाल्यार कामां बरी जाता. आपूण पंचायत मंत्री जाल्ल्यान नव्यो इमारती जाय थंय नव्यो इमारती आनी रेन्युवेशन जाय थंय रेनोवेशनाची कामां जातली. सेपरेट पंचायती आसल्यो जाल्यार कामाचो चड ताण उरना अशें केळशे पंचायत इमारतीचें उक्तावण केले उपरांत पंचायत मंत्री उलयताले. वास्कोच्यान RDX खातीर जॉन डिसिल्वा. सेपरेट पंचायत करप म्हणल्यार फक्त एक पंचायती कडेन सेपरेट वचप न्हू. एक पंचायत सेपरेट जावप म्हणल्यार विकासा खातीर खूब सोंपेपण येता. आज हांगा केडशे गांवांत जेन्ना नवी पंचायत येयला एक खुशीची गजाल सगळे लोकांक. कित्याक सेपरेट पंचायत म्हणल्यार सगळे सेपरेट. एक सादें उदाहरण, सेपरेट प्ले ग्रावंड मेळटा, सेपरेट जे गव्हर्मेंट स्कीम आहा त्यो मेळटा आनी सेपरेट ईच पंचायत गेट्स मिनिमम वन फॅसिलिटी इन एवरी स्फियर. सो तो एक प्लस पॉयंट सगळ्या लोकांक एक सोंपेपण मेळटा. ताका लागून लोकांची मागणी आसता प्रत्येक वॉर्डांनी जो सुदार केन्ना येवना तो सुदार करपा मेळटले. लोकां ज्यो स्किम्यो केन्ना मेळो ना त्यो मेळपा दिवपा मेळटल्यो आनी तेच उद्देश जावन आसा हे पंचायत सेपरेशनाचे. हांव एकूच खात्रेन सांगपाक शकता, हांव पंचायत मिनिस्टर जाल्यार आख्खे गोंयान कोणा न्यू पंचायत घर जाय तांकां मेळटलें न्यू पंचायत घर. रेनोवेशन जाय रेनोवेशन मेळटलें. हें हांव कित्याक सांगता, बऱ्यो फॅसिलिटी आमच्या सरपंचाक बसून काम करपाक, एक बरो एटमॉस्फियर आसल्यार बरें कामूय जाता. निवडसाण फक्त ऑफिसानूच न्हय, निवडसाण मनानूय वयता आनी काम करपा पद्दतीकूय वयता. आनी ताका लागून गोंयान तरी खऱ्या अर्थान आमी बरो सुदार हाडटलो. आमचे पंचायत एरिया निवड आसपा जाय सगल्या वदांनी आनी ह्या निवडसाणी खातीर बरें ऑफिस, बऱ्यो फॅसिलिटीज आनी गव्हर्नन्स येवपा जाय. गव्हर्नन्स म्हळ्यार एक बटन दामल्यार तुजी रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट तुका मेळपा जाय. हेजेरय आमचें काम चालू आसा. जे साद्यो सर्टिफिकेटी लागून जे लोक नाचतले हेजे फुडें नाचपाक पडपाना. तोच उद्देश घेवन आमी काम करता. So I think this is a very, very special day because today the Kelosi Panchayat has shifted into the new Panchayat Ghar. And for this, I remember Reverend Father Agyar, who believed in the dream. He believed that one day Kelosi village would have its own Panchayat. And he prepared this Panchayat Ghar for that Panchayat, which was not there when he constructed the house and when he went away. But today his dream has come true. The village has its own Panchayat and I wish the Panchayat all the best. I request the Panchayat to serve the people diligently and sincerely. And anytime my support is needed, it will always be there. खूब कुशल कितें जायते वर्सां जाली, 5 वर्सां समज जाले आमी आमची न्यू पंचायत येवची म्हूण म्हणटाले आनी आयज ती आमचें सपन सगळे केळशीकारांचें सपन फुलफील जालें. कित्याक आमकां हिंगसान थिंग वचूं पडटालें, इतले त्रास जाता हिंगसान थिंग वचूं. ताका लागून फुलफील जालें देखून सगळे केळशीकारा लोकांच्या नांवान हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.